हे बघा सगळे भाजी बी हा सगळे फ्रूट्स बी कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारा मार्केट। देखो ये है पेंजिम का न्यू मार्केट, फुल वेजिटेबल वेंडर। हाय गुड मॉर्निंग। आज खूप लेट उठला म्हणजे आज लेट ब्लॉग स्टार्ट करता अराउंड आता टाइम झाला हा 11:30. सो ब्रेकफास्ट बीन सगळे करून रेडी झाला. शंकर बीन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करून ऑफिसान गेला. प्लस फ्रान्सिस न्हू आरटीओन गेला म्हापसा. सो मातशें कितें काम असलें न्हू. लास्ट टाइम आमी तुमी पळयलां आसतलें मिटर लावन घेतला, टेपिंग बीन करून घेतला, ते सगळ्याच पासिंगाक आहा. सो तोवूय बेगीन सकाळचो 10 o'clock गेला, अजून येवना, गाडी घेऊन गेला पासिंगाक. सो ते करतले आणि आयज हांवें ब्रेकफास्ट बीन करून सगळे जाल्ले माझे आणि आता हांव जेवण करतले. आयज अजून राजमा करता, आयज वेज. सो वेज रेसिपी करतले बीन. सो आयज हांव करतले राजमा. हे हांवें रातचे न्हू हे सोकिंगाक दवरलेले ओवरनायट. सो ते बरें सोक जाला. आता एका म्हाका बॉयल करूंक जाय. सो बॉयल करच्या टायमार न्हू हांव हातून ऍड करतले तेजपत्ता आणि सिनामन थोडे स्टिक. सो हातून घालतले आणि बॉयल करतले. अशें बॉयल करून घेतले न्हू टेस्ट ताजे बरें येता आनी मातशें टेस्ट बरें जाता. सो हे बॉयल करून दवरता आणि मागीर हांव रेसिपी तुमकां दाखयता. शॉर्टकट रेसिपी दाखयतले कित्याक डिटेल रेसिपी शूट करपाक मातशें केन्ना ना आतां त्रास जाता म्हाका, तुमकां खबर आसतलें. आणि आज कितें जालें ना, आज आमचे सुनंदा येवन आसले. सो सुनंदान आनी कोणाक धाडलेले. सो आज ताज्या डॉटराचो हे आसलो बर्थडे आहा. सो आज ताणें लीव घेतला. ताणें पण आनी कोणाक धाडला. ओके म्हाकाय जायना सगळें काम करपाक आनी प्लस आई सारकी बरी नासलेली ह्या दिसांनी. सो तिकाय जायना. आमच्या हांगा हे पार्क करताली न्हू गाडी ती ना आज. तो पासिंगाक गेला. आज सगळें ते हार्ड्यूचें काम कंप्लीट जातलें आनी पळयता कशें. आनी आज सकाळीं कितें जालें ना, एक्चुली हांव नॉर्मल उठता ह्या दिसांनी हांव 7 o'clock बीन उठतालें. सो आज हांव 8:30 उठला. म्हाका उठपाकूच जायना आसलें ह्या दिसांनी. डायरेक्ट उठून पळयत जाल्यार 8:30 जाला. आज एक्चुली कितें जाता हांव न्हिदता न्हू, म्हाका अशें खूब जाणां कमेंट करता तुका भूक लागना सकाळची बीन, कजन बिजन सांगता. आनी ना तशें कांयच जायना. आज हांव 5 o'clock उठलेलें. 5 o'clock उठलें आनी म्हाका अशें दिसलें भूक लागला सारकें हंग्री जाल्लें हांव. कितें खावं कितें नाका अशें उठून हांवें जस्ट बिस्कीट बीन खाल्लें आनी परत न्हिदलें आनी डायरेक्टली 8:30 उठला आयज. सो अशें चलता ह्या दिसांनी म्हाका. म्हणजे आतां आनी एक दिसा लास्ट टायम म्हाका अशी भूक लागली 6 o'clock. आज 5 o'clock भूक लागली सकाळची. सो अशें चल्लां म्हजें. म्हाका खूब जाणां हे करताले सांगताले म्हजे फ्रेंड्स कजन बीन आतां तुका भूक लागपाक स्टार्ट जातलें म्हणून 2-3 म्हयन्याक. पूण म्हाका खूब लेट, म्हाका भूकूच लागना आसली एक्चुली. आज 5 o'clock भूक लागली. उठून भितून जालें खावन बीन रेडी जाल्लें हांव. सो हांगा बेडरूमान येयल्यार पळय फ्रांसीस कसो दवरून उडून गेला. सगळें आरटीओन गेला तो सगळें हे करपाक पासिंगाक. आनी हांगा पळय पासिंग कितें करून दवरला. सगळे आपल्याक डॉक्युमेंट जाय ते घेवन गेला आनी बाकीचे सगळे फोल्डर नाका ते सगळे हांगा उडोवन गेला. हे आतां सगळें सारकें दवरपाक जाय. सोद करता आपल्याक कितें डॉक्युमेंट जाय ते घेवन गेला आनी हांगा दवरला. मागीर कितें डॉक्युमेंट जाय पळय तेन्ना सोदपाक पडटलो. सगळे पळय अशें आमचे फोल्डर आसता. सगळे खूब डिफरंट फोल्डर आहा. तेवूय सॉर्ट आउट करपाक जाय म्हाका. सो आतां हांव राजमा करता. सो ताच्या खातीर पॅन हांगा असो ऑनियन अशें कट करून घेतला बारीकसो लांब फ्राय करपाक. आनी टॅमॅटोज कट करून घेतला. सो टॅमॅटोची म्हाका प्युरी करपाक जाय. एक्चुली टॅमॅटो राजमा करता न्हू. सो टॅमॅटो प्युरी अर्द्याना टॅमॅटो बॉयल करून ग्रायंड करून घेता. प्युरी ताजेय करता. अर्द्याना टॅमॅटो डायरेक्टली न्हू कट करून डायरेक्ट प्युरी करता. सो हांव कितें करता ना पयलीं टॅमॅटो बरें फ्राय करता आनी मातशें तें थंड जालें की मागीर ग्रायंड करता ताजी प्युरी करता. सो तशें केलें की तें मातशें राजमा आसता न्हू सो मातशें तें आंबट लागना. आनी तुमी टॅमॅटो फ्राय करता आसतना तातूंत तो मातशें आलें लसूणूय फ्राय करूंक शकता आनी ग्रायंड करूंक शकता. आनी ग्रायंड करतना मातशें कोथंबीर यूज करूंक शकता ग्रायंड करपाक. मातशें टेस्ट बरें येता. सो ह्या पळयता हांव न्हू सगळे टॅमॅटो मातशें फ्राय करून घेता. फ्राय केले की हेजेर मागीर हांव प्युरी करतलें मिक्सरान ग्रायंड करतलें. त्याच्यान बारीक बारीक क्यूब्स केले टॅमॅटो. अरावंड हांवें न्हू 2 मिडियम सायज टॅमॅटो घेतला. सो हे बरें फ्राय करून घेता आनी हेजे मागीर प्युरी करतलें. सो हे पळय हांगासर म्हाजे न्हू टॅमॅटो फ्राय करून जाल्ले एकदम स्मॅश जाला फ्राय जावन. आतां हेका ग्रायंड करतलो. सो आतां हांव राजमा स्टार्ट करता करपाक. राजमा म्हणजे ऑलरेडी बॉयल जाल्ले आनी टॅमॅटो प्युरी सुद्दां रेडी जाला. हे पळय हांवें हांगा बॉयल केले तातूंत तेजपत्ता आनी सिनामन स्टिक्स घातलेले आनी सॉल्ट घालून बॉयल केल्ले का हे बरें बॉयल जालें. हेका न्हू मातशें टायम लागता बॉयल करपाक. सो कितले तुमी कुकरान करता नॉर्मल कशेंच हे करताले हे मातशें टायम लागता हेका. जे कितले ओल्ड कशें कितें आसता पळय ताजेर डिपेंड. हितून न्हू खूब टायपचे गावता तुमकां राजमा. एक चित्रे म्हणून कसले एक दुसरे डिफरंट 3-4 टायपचे गावता राजमा. सो हांगा फूल ब्रावन कलर आसता पळय ते घेतलेले राजमा. हांवें हांगासर 3 ऑनियन घेतला. सो तेजे न्हू अशें स्लायटींग कट करून घेतलाय. सो थोडेसे कोथंबीर टोमॅटो प्युरी. सो टोमॅटो फ्राय करून हेजे प्युरी करून घेतला. प्लस रेड चिली पावडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिरा, कोरिएंडर पावडर, गरम मसाला, टर्मरिक पावडर, जिरा पावडर, सॉल्ट, बटराच्या जाग्यार तुम्ही घी यूज करूंक शकता. सो हांगासर म्हाजे पॅन हांगा दवरलां गरम जावपाक. सो तातूंत हांव आतां ऍड करता मातशें ऑयल
ऑयल म्हणजे गरम जाल्ले आहा तातूंत हांव थोडेशें घालता जिराक बरें फ्राय करून घेता मातशें. सो जिरा हांगा फ्राय जाला तातूंत हांव घालता ऑनियन. सो ऑनियन फ्राय करून घेता मातशें बरें. ऑनियन बरोसो हें जावपाक जाय, फ्राय जावपाक जाय. सो हांगा ऑनियन फ्राय जाता सायड बाय सायड हांव हांगा सगळे मसालो न्हू हे करून घेता. हाफ स्पून हांवें हांगा जिरा पावडर घेतला, हाफ स्पून हांवें हांगासर कोरिएंडर पावडर. सो तातूंत हांव मिक्स करता कोरिएंडर पावडर प्लस हळदी पावडर. 1 स्पून हांवें हळदी पावडर घेतला. सो हे सगळे मिक्स मसाला घेतला हांवें. सो हातूंत हांव थोडेशे वॉटर एड करता. कोरिएंडर पावडर, जिरा पावडर एंड हळदी पावडर हाजे बरें मिक्सचर करून घेता. हे पर्यंत न्हू बरें अशें हे जाता, फ्लफी जातलें मातशें. सो तातूंत हांव गरम मसाला आनी रेड चिली पावडर एड करना, इतलेंच एड केला. सो हांव मागीर एड करतलें तातूंत. सायड बाय सायड हांगा म्हाजें ऑनियन फ्राय जाता. नॉर्मल हांव कितें करता न्हू, जे राजमा हांव खूब टायपचे करता. केन्ना ड्राय करता, जेन्ना चपातीन बीन खावपाचें आसता पळय तेन्ना प्युरी बिरी करना टॅमॅटोचे. जस्ट टॅमॅटो फ्राय करता, ऑनियन बीन फ्राय करता आनी तातूंत राजमा ड्राय करता मसाले बीन घालून. सो आज म्हाका रायसा वांगडा खावपाक जाय. सो त्या खातीर हांवें टोमॅटो प्युरी बीन केला. सो मातशें ग्रेवी टायप करता. सो डिफरंट टायपचे तुमी करूंक शकता. केन्ना ड्राय करतना हांव नॉर्मल सुके करता, केन्ना पोटेटोज बीन घालून करता. सो आज हांव तुमकां ग्रेवीचे स्टायल दाखयता. सो हांगा म्हाजे टॅमॅटोय फ्राय जाता. सो तातूंत आतां हांव एड करता 1 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो एका बरें मिक्स करून घेता ऑनियनाच्या वांगडा. सो आतां हितून म्हाजे ऑनियन फ्राय जाल्ले. आतां हितून हांवें राजमा एड केला. एका आतां बरेंशें मिक्स करून घेता. सो आतां तातूंत एड करता रेड चिली पावडर. हे मातशें आतां ड्राय आहा. सो तुमी ड्रायय करूंक शकता, नाजाल्यार तुमकां अशें ग्रेवीचे टायप जाल्यार ग्रेवीय करूंक शकता. सो म्हाका रायसा वांगडा खावपाक जाय, सो हांव मातशें ग्रेवी टायप करतलें. आतां तातूंत एड करता टॅमॅटो प्युरी. तुमकां कशें थीक जाय, सो मातशें ग्रेवी टायप जाय जाल्यार वॉटर एड करूंक शकता. त्यावेळी मातशें मिक्स करून घेता बरेंशें. त्याच्या वांगडा मिक्स करता ही हांवें कोरिएंडर पावडर, जिरा पावडर आनी टर्मरीक पावडर, हळदी पावडर हे सगळें मिक्स केलें. तितूंत उदकान वॉटर एड केल्लें. सो तेवूय एड करता हितून. सो मागीर तुमचे कडेन काश्मीरी रेड चिली पावडर आसा न्हू, सो काश्मीरी रेड चिली पावडर यूज करूंक शकता. सो तातूंत कितें मातशें तुमचें कलर बीन बरें येता. सो म्हाजें मातशें अशें हांवें चड ग्रेवी करूं ना, आनीक तुमी ग्रेवी जाल्यार आनीकूय करूंक शकता. सो हेका आतां मातशें कवर करून दवरता. सो तो पर्यंत म्हाजे राजमा हांगा कवर करून दवरला. हांगा मातशें थोड्या टायमा खातीर फ्रांसीस येयला पळय, फ्रांसाक मेळटा तुमकां. तें काम जालें कितें तें पळोवन येता. जालें रे फोनार उलोवन लॅपटॉप बीन ऑन करून स्टार्ट काम करपाक स्टार्ट. यहाँ से हम आज गए थे ना पासिंग, जो मीटर बिठाया था उसको पासिंग करके लाए. बहुत लंबा प्रोसेस था, मैं शूट नहीं किया, कैमरा इधर सरिता के पास था. सरिता इन दिनों डेली ब्लॉग करिए, तो पासिंग हो गया. अभी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ऑफिस का काम यहाँ पे घर से कर रहा हूँ, स्टाफ ऑफिस में है. तो ये कर रहा हूँ. मागीर हांव चिंतता दनपारां म्हाका ऑफिसान वयचें पडलें. तेंचें मातशें कितें कन्फ्युजन आहा मरे, तांकां मातशें सॉल्व करूंक जाय. आनी कितें केलं आज तो? वेज राजमा चावल खाएंगे आज. हमारा ना ऐसे ही चल रहा है. अभी क्या है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इधर उधर है. चल रहा है, सारे काम चल रहा है, बस चल रहा है. सो आतां पळयता हांव म्हाजें जालां रेडी. हांगासर राजमा बरें बॉयल जाला, मातशें ड्राय जालें तें. अशें रेडी जालें म्हाजें. सो तुमकां आनी अशें ग्रेवीशें जाल्यार मातशें वॉटर एड करूंक शकता. सो आतां हितून हांव एड करता फायनल गरम मसाला प्लस हांवें हितून सॉल्ट एड केल्लें. सो आनी मातशें सॉल्ट एड करता हांव. सो रेडी राजमा म्हाजें. सो हितून हांव मातशें एड करता वॉटर. सो म्हाका मातशें ग्रेवी टायप जाय आसलें, सो मातशें वॉटर एड करता. सो बायन हांव मातशें वॉटर एड केलां. जालें म्हाजें रेडी राजमा. सो हें ऑप्शनल आहा. हितून हें घातलें की मातशें टेस्ट आनी मातशें बरें येता. हांव बटर घालता. बटर नाल्यार सुद्दां एटलीस्ट घी सुद्दां घालूंक शकता. बटर घालता. सो मातशें तें हांव मिक्स करून घेता. आनी फायनल कोरिएंडर. सो कोथंबीर घालता आनी हांव बंद करून घेता. सो जालें म्हाजें. सो कवर करता मातशें आनी बंद करून घेता. सो हांगासर म्हाजें राजमा रेडी जाला. आतां रायस करता. तोपर्यंत शंकर येतलो जेवपाक. फ्रांसीस ऑलरेडी येयला. आतां पळयता बँकेन कितें काम आहा तें. फ्रांसीस वयतलो, म्हाका वचपाचें आसलें. पळयता कशें कितें कॉल करता बँकेन. सो जालें हांगा राजमा म्हाजें रेडी. सो आतां हें सगळें क्लीन करून दवरपाक जाय. कोण येता हांगा म्हाका हेल्प करपाक, हें सगळें क्लीन करपाक बॉल्स? मैं बहुत अच्छी तरीके से धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता. सो आतां जेवण बीन जस्ट दनपारचीच आमी आतां अरावंड 3:30 जाला. पेंजीम वयता, बँकेन काम आसा तें करून येता. आनी फ्रांसाचें कितें काम आहा न्हू. तुजें कितें आहा पेंजीम काम रे? एक्चुअली काम काय ना, तो करचे पडता ना. हां चल. मैं हो गया ड्राइवर. हां एक्चुअली मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा इन दिनों. हाँ, मैं काम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है.
आता इतले तकलीन चलता हुआ गाड़ियाँ करना सब गाड़ी के पीछे जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ना, इधर उधर भागो सुबह से, ये एक बार खत्म हो गया ना डॉक्यूमेंटेशन, आराम से जाके मैं ऑफिस में बैठूंगा तो काम करूंगा. ये नहीं हो रहा है काम, दिमाग भी नहीं चलत. असं अबे वो खंयसून पळयता पळय त्यासाठी ते कोण लायला गाडी असं व्हायचे बड्डा हांव चले तू म्हाका सीट ओपन करून दवरला म्हणून शॉर्टकट मारला यो बस बस चल चल या. सो आता कितें बँकिंगसून म्हाका हांव जाय, सो म्हाजी सिग्नेचर बीन जाय पडटली, सो त्या खातीर हांव वयता आनी वयता वयता सोमतें म्हाजें कामूय करून येता. कित्याक म्हाका मातशें सॅन्डल एक बेश्टी घेवपाक जाय लग्ना खातीर, सो तिवूय घेता. लग्न आता है तशें ना रे, एक काम काबार जायना न्हू दुसरो स्टार्ट जाता तशें हा. एक्चुअली काम न्हू पण लग्न हा, पण कितें हा ते शादी से पहले उसका शॉपिंग का काम है अभी कंटिन्यू, अभी शॉपिंग करना है. कपड्यांचे झाले आता मीटर लायला आम्ही मीटर पर किलोमीटर एज पर गव्हर्नमेंट प्राइस कितले हा दिसता 46 काय 43 रुपीज. कितले रे ते 14 किलोमीटर आणि 610 येयला आमका प्राइस. पे कर आता मगा पे कर आता. सो अभी क्या हुआ, आज मीटर पासिंग हुआ ना, तो अभी मीटर चल रहा है. सो मीटर यहाँ पे तो मीटर में कोई चलता नहीं, मीटर का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है. सो चल हांगा आता मातशें पेंजीम कम बँकेचे करून येऊया आणि मी परत येऊया. अशें कितें पळय चला. आज शंकर म्हणटालो मैदान मूवी घ्या काय तेका मैदान मूवी मैदान पळोवंक जाय. तेका एक्चुअली काल आमी बडे मैया छोटे मैया गेल्ली, सो तेका आमी तेका सांगून नासलें, आमी डायरेक्ट बूक केली न्हू तें सायनासून वचून, सो तेका ते पळोवपाचें नाका आसलें, तरी पण जायना ऑलरेडी बूक केला, कॅन्सलूय जायना. मूवी असा लो स्टोरी इतने अच्छा मतलब इतना खास स्टोरी नहीं था और पचकेरा डायलॉग था वहाँ पे, पर मूवी थोड़ा टाइम पास था. एक्शन जिसको पसंद है वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं है एक्शन वो नहीं देखेगा, ऐसा मूवी था. पर ठीक था, चलो हम लोगों ने कल एंजॉय किया. आदि को मजा आया पर आदीचे फेवरेट नो हिरो आदि आणि दीदी सारखा एन्जॉय करताले. हांव पळयतालो तेंका, अरे अरे दीदीचे रिएक्शन मार रे मूवी के अंदर दीदी कह रही थी बोला इसको क्या हो गया असं जोडून घालचं. एकदी दीदीचे रिएक्शन शूट करून जाय मूवी करपाचे बरं तेका एक्शन मूवी आणि तेकाच शूट करपाचे दीदी. असं चला आम्ही पणजे वयता पयलीं मातशें पयलीं तेच्या पयलीं ऑफिसान वचोंक जाय, तें काम करून येता आनी डायरेक्ट मागीर पणजे वयतली. चला ओके. सो आमचे बँकेचे काम जालें ऑलमोस्ट, आता जालें ऑलरेडी रिसिप्ट बीन कितें आसलें तें सगळें गावलें. आता मातशें मार्केटान वयता, म्हाजे मातशें सॅन्डल बीन कितें घेवपाक जाय नॉर्मल म्हाका तें घेता आनी आमी वयता. या मरे सॅन्डल घेवंक जाय तुका. चल हे पळय सगळें कशें जाला, स्मार्ट सिटी जाता न्हू हांगा. कितें पळयता पणजे मार्केट पळयता, खूब दिसांनी येयला न्हू मार्केट. येस कितल्या वर्सांनी येयला न्यू मार्केटान, आयकोंक येवचें ना कितल्या वर्सांनी येयला म्हणटा न्यू मार्केटान. हे पळय हांगा सगळे भाजी बिजी आहा, सगळे फ्रुट्स बीन. कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारा मार्केट. देखो ये है पेंजिम का न्यू मार्केट, फुल वेजिटेबल वेंडर बरें दिसता ना. वेजिटेबल आनी फ्रुट्स आहा आनी गांवठी बीन सगळे तांदूळ बीन सगळे गावता. ओ पेंट फेमस न्हू आमच्या पणजी. विवा गोवा. चलो दादा न्यू मार्केट में जो लेना था वो हो गया, हम लोग ले लिए. अभी हमको जाना है ओल्ड मार्केट. ओल्ड मार्केट में इसको सैंडल लेना है मेरा, नॉर्मल सैंडल. हिल ना कहाँ हिल गई ना का. चलो फोकस. चलो ये है हमारा मार्केट. हांगा आमी हापूस आमी घेतलेलो आहे. हांगा डिफरंट टायपचे आसा, गोंयचे दुसरे देवगड हापूस, मानकुराद हापूस बीन सगळे फूल मार्केट हापूसान भरला. सो आमी घेतले हे हापूस आंबे. चल या मरे जीपे गेले. येस चलो. सो हांव रिपोर्ट घेवन येयला आनी फ्रांसीस हांगा असं बायक पार्क केला आनी खंय गायब जाला खबर ना. रिपोर्ट म्हाका सांगला रिपोर्ट कलेक्ट करून यो आनी खबर ना खंय. फोन केला येता खंय एक मिनीट खबर ना खंय. सो आईचो रिपोर्ट न्हू नॉर्मल आसा, सगळें एबसेंट आहा. सो मे बी बरो आहा रिपोर्ट. लास्ट रिपोर्ट कलेक्ट केला हांवें आनी आतां सगळें धरून आईक व्हरपाक जाय डॉक्टराक सगळें रिपोर्ट घेवन चॅक करपाक. म्हाका पास करून खंय तर सांगून गेलो. खंय गेल्लो तूं? कितें टिकेट बूक करूं? सो म्हाका हांगा अर्जंट सोडून तो फ्रांसीस गेल्लो आयनॉक्सान टिकेट बूक करपाक, मागीर फूल जातलें म्हणून. मुवी शो केन्नाचो? हां 9:30. मुवी कसली? चल काल आम्ही केन्ना पळयलें आमी कालूच काल आम्ही कसले ते बड़े मैया छोटे मैया. मी आज मैदान जा रहे थे. चल तो हम लोग जस्ट पहुंच गए हैं मूवी आइनॉक्स में. ये देखो टिकट फिर से कल सुबह आए थे, आज रात को फिर से. इन दोनों को मत छोड़ो. शाहरुख खान पोच
चलो तो फिर हम लोग पहुंच गए जहाँ पे